7 माया 7 बहिणी 8वा खेतोबा दिवचले सारख्या गावात सप्तमाया देवळीन आज ती बसलेली आहा। देव देवता ते देणे घेणे जाले तुझ्या पायाकडे नतमस्तक जावन आम्ही देवी तुका नेवेद दिता। तेन्ना आम्ही गाराणे सांगणे प्रसाद पाकळी घेऊन माया गावात वयता। वांयगणचे येता शिरगांव वांयगणचे येता मायाचे येता आनी दिवचलचे शांतादुर्गे आम्ही तिनूय ग्रामस्थ मेळोन थंय देवीक पान उडो ठेवन देवीक सांगणे करून ते शेताचो कुणगो आहा थंय आमी वचोन नेवे कापून ते वाजत गाजत घेवन येता। अशी जाणट्यांनी परंपरा खंय ठेयल्ली आसा। ते कित्याक नवे भाताचो नेवेद खावपाक आमी सुरवात आनी देव देवतांक दाखयता। ही परंपरा खूब जुनी आसा। गेली खूब वर्सां नवरात्राच्या उत्सवान खास करून जाता आणि ग्रामस्थ गांवकार मायाचे त्यांची बैठक जाता। बैठक जाल्या उपरांत आमकां हांगासर त्यांची नोटीस येता आमी अमके दिसा नवे करतले म्हणून। आमी तेन्ना त्यांचे नोटीसी प्रमाणे तांकां मान दिवन आमचे 4 चौगुले ग्रामस्थ गांवकार हांगा जमता देवीक सांगणे सुंगणे घालून वाजत गाजत थंय माया गांवान वयता। माया गांवान गेल्या उपरांत थंय तिगू ग्रामस्थ गांवकार एक जाता शिरगांवकार मागीर वांयगणकार 3 गांवकार मामायचे गांवकार एक जाता आनी थंयसर सगळे मेळोन ते भात कापणीक सुरवात करतात। भात कापणी सुरवात जाल्या उपरांत आपापल्या गांवान सगळ्या देवस्थाना कडेन परत ते बरो घेवन येतात वाजत गाजत आनी हांगासर आमची पुजारी त्या नव्याची विधिवत पुजा करून सगळ्या गांवकारांक तशें भाविकांक सगळ्यांक वाडटा आनी ही घराघरांनी व्हरोन सगळे भाविक ह्या नव्याची पुजा करता। आनी पुजा केल्या उपरांत एक परंपरा म्हणा खंय ते नवे थंयसून नवे खावपाक सुरवात जाता। ही पयली पासून जाणट्यांची परंपरा करून दवरलेली आहा। अशें म्हणून आमी हे नवे उत्सव साजरो करता। सांग ते तेंचे ग्रामस्थाचे आनी तेंचे देव देवता आमी कितें आतां सोयरे बी येयले न्हू एकामेकाक कितें दिता आपूण तुका नेयाक भात दिता म्हणून आमी हांगासून सांगणे करून 7 माया शांतादुर्गेक सांगणे करून वाजत गाजत वयता। माया देवी कडेन मागणें मागता मामाय कडेन आनी थंयसर शेताचो कुणगो आहा नेय करपाचो थंय गाराणें सांगणे करून ते नेय वाजत गाजत घेवन येता आनी तेन्ना पासून आयज पर्यंत नेवे अन्न खावपाक आमी सुरवात करता। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.